सगळे बी रावया. पावलार पावल मारून वाट चोलुया, देवा दर्शन घेऊन चेरू चाल्या क्या. पावलार पावल मारून वाट चोलुया, देवा दर्शन घेऊन चेरू चाल्या क्या. जेरुसालेशार देवा वस्तीची, ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाची. जेरुसालेशार देवा वस्तीचे, ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाची. पावलार पावल मारून वाट चोलुया, देवा दर्शन घेऊन जेरुसाल्याच्या. पावलार पावल मारून वाट चोलुया, देवा दर्शन घेऊन जेरुसाल्याच्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ बाबा भयरानो, जायते पावटी पातोक कोरी नासतना रावूं येतालीं, पूण आमी आमच्या जिवितांत थाळण्याचेर झुजूंक जाता तितले प्रयत्न करूंक आमी चुकल्या म्हूण मानून घेवया आनी सगल्या आमच्या पातकांची आमी दूख धरुया. सगलीं बाराबोर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी खोरात म्हूण प्रार्थून मागता. सुर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमीन. सोम्या काकलूत को, सोम्या काकलूत को, क्रिस्ता काकलूत को, क्रिस्ता काकलूत को. सोम्या काकलूत को, सोम्या काकलूत को. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरुया. जायत्या जाणांनी आपणा पासत माग म्हूण सांगलां, तांचोय ग्रास करून तांची पासत मागुया. सर्व जाणार आनी मोगाळ बापा, भाग्यवंत तोमासाक तुवें क्रिस्ती संपूर्णायेची आनी देवीक जाणवाय जोडचे उर्बेन पेटयलोय. ताचे शिकोवण सारकी समजून घेवंक आनी ताच्या देखीवंत जिविताचो पाटलाव करूंक तुजी दाराळ कृपा आमकां दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव, तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक. आमीन. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. वरोस सोमच्या वेळार राजा लढायेक वेताले
ते सुमिया दाविदान जॉबाक आमोतितानाच्या निसंटोन करूंक आनी राबा शाराक वेडो घालूंक धाडलो. ताचे बराबर आसले ताचे सेवक आनी आख्खी इस्रायल पोरजा. पूण दावीद जेरुजाल्याक रावलो. एक दीस दोनपारच्या वेळार दावीद आपले बाजेवेलो उठून राजमहालाच्या तेरसार भोंवडी मारतालो. थंयतान ताका एक बायल न्हांतना दिश्टी पडली. ती बायल भोव सुरेख सुंदर आसली. ती बायल कोण ती दाविदान खबर काडूंक लायली. ताणें अशी खबर हाडली. ती बेतसेबा इलियामानाची धूव आनी उरियास नांवाच्या हिताताची बायल. तेन्ना दाविदान तिका आपोवंक धाडली. ती ताचेशी आयली आनी तो तिका घेवन न्हिदलो. उपरांत ती घरा परतली. ती गोरबेस जाल्या आनी तिणें दाविदाक सांगूंक धाडलें, हांव गोरबेस जाल्यां. तेन्ना दाविदान जॉबाक हो निरोप पाठयलो. उरियास नांवाच्या हितातिताक मोजेशीं धाड. जॉबान रोखडोच उरियासाक दाविदाशीं धाडलो. उरियास दाविदाशीं पावतोच ताणें जॉबाच्या लॉस्कोरांची आनी झुजांची खबर विचारून घेतली. मागीर दाविदान उरियासाक सांगलें, चल घरा वच, विसो घया. म्हणटोच उरियास राजमहालांतलो भायर सरलो आनी राजान ताचे फाटल्यान आपल्या मेजावेलें एक देणें ताका धाडलें. उरियास घरा गेलोच ना, पूण हेरां सेवकां बराबर राजमहालाच्या दारवंट्यारूच न्हिदलो. उरियास घरा वचूंक ना म्हूण तांणी दाविदाक कळयलें. दुसऱ्या दिसा दाविदान उरियासाक जेवणाक आपयलो आनी ताका बरोच बेबदो केलो. सांजे वेळार उरियास आपल्या घरा वचूंक ना, पूण आपल्या दोनयांच्या सेवकां बराबर न्हिदूंक गेलो. सकाळीं दाविदान जॉबाक एक चीट बरयली आनी उरियासा कडेन दिवन धाडली. ते चिटीर ताणें अशें बरयलें, उरियासाक कळोक लढाय जाता तुवें धाड आनी तूं फाटीं सर. हे भाशेन तो जोखमी जावन आनी थंयच मरूं. जॉबाक तेन्ना शाराक वेडो घातलो आनी बोलीश झुजारी झुजताले थंय ताणें उरियासाक घालो. ह्या शारांतले मनीस आवचीत भायर सरले आनी जॉबा कडेन झुजूंक लागले. हेरां बराबर दाविदाचेय थोडे सेवक मेले. हाचे मदलें हितात उरियासूय मेलो. देवाचें उतोरें, देवाचे वडोवकार. आमचो जबाब जावं दी. तुजेर चुकल्या सायबा आमची काकूत कर. म्हणुया, तुजेर चुकल्या सायबा आमची काकूत कर. काकूत सारा देवा काकलूत करून दाखय. भोव कोनवाल्या देवा गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचें कोत धुवून म्हाका नितळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मोल करून दवर. जबाब, तुजेर चुकल्या सायबा आमची काकलूत कर. म्हजो गुन्यांव खरेंच आयज हांव वळखून घेतां. सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार तेवता. तुजें चुकलां सायबा तुकाच ओकमान केला. तुजे नोदरेन जें वायट हांवें सायबा केलां. जबाब, तुजेर चुकल्या सायबा आमची काकूत कर. जोटी कोत्ताय तेन्ना नितीन फॉर्मोन मारताय. मनसुबीदाराचेर शीण हांव कसो करीन. म्हाका सायबा पळय, पातकांत जल्माक आयलां. म्हज्या मांयच्या कुसव्यांत पातकांत हांव सोंबवलां. जबाब,
तुजेर चुकलां हांव सायबा आमची काकूत कर. आनंदाचो आवाज मोच्या कानार पडूं, चिड्डिल्ल्या हाडां जिवाल जावन वचूं. मोच्या पातका वेली नदर तूं काड सायबा. सगलो म्हजो गुन्यांव काडून उडय देवा. जाबाब. तुजेर चुकलें हांव सायबा आमची काकूत कर. उद्गार. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy. बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासतां, कित्याक सोर्गींच्या राज्याचे गूट तुवें ल्हानाक उक्ते केले. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. Sorvespor तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबें आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. जेसून म्हणलें, एक मनीस आपल्या शेतांत बी वोंबता. रात आनी दीस तो न्हिदलोलो आसूं वो जागो आसूं, बी किल्लोता आनी वाडटा. हें कशें तें तो कांयच नकळो. जमीन आपणा ओस्तोंगी फळ दिता. पयलीं पालो, मागीर कोणशी आनी शेकी कोणशी बोर गुलगुलीत गोठो. आनी पीक जातोच लुवणी पावली म्हूण देखतोच रोकडोच तो कोयती लायता. हे पोरी देवाचें राज. त्या भायर ताणें म्हणलें, देवाचें राज कित्याक सोर करुया, वो कसली वोपार घालून तें चित्रावया. तें सांसवाच्या कोण्या पोरी. तो जमनीर वोंबतात तेन्ना संवसारांत आसात तितल्याय बियां परस सोपुल्लो, पूण वोंपल्या उपरांत वाडटा आनी पोरसांतल्या सगल्या झाडां परस व्हड जाता. आनी ताका येद्यो व्हडल्यो खांद्यो फुट्टात की अंतरोळा वेल्या सुकण्यांक ताचेर सावळे थोळा आसरो घेवंक जाता. तांच्यान आयकून घेवंक जाता तसल्या साबार वेपारींनी तो तांकां आपलो निरोप दितालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणानो, इंग्लिशींतल्यान अशी एक म्हणणी आसा, डू योर बेस्ट अँड गॉड वील डू द रेस्ट. तुज्यान जाता तितलें कर, उरलोलें देवाच्या हातांत सोड. मुगाळ बाबा भयणानो, जायतीं आमचीं भावां भयणां आमच्या फिरगोजांनी ट्युशन घेतात आनी तांकां आमी अपुर्बायेन ट्युशन टिचर अशें म्हणटा. जायतीं भुरगीं तांचे सरशें वचून आपलें शिकोवप करतात. आनी ह्या ट्युशन टिचरींक सगळो अभ्यास खबर आसा, ती सगळें जाणात. पूण तरी आसतना आपल्या भुरग्यांक, जीं भुरगीं थंयसर शिकूंक येतात, त्या भुरग्यांक ती शिकोवप करूंक लायतात. कसलेंय मॅथ्स प्रॉब्लम आसा, ती जाणात कशें करचें तें, पूण तरी आसतना भुरग्यांक तें प्रॉब्लम सॉल्व करूंक लायतात. मुगाड भावा भयणानो, अशें आसतना भुरग्यान जाता ते भाशेन हें प्रॉब्लम सॉल्व करूंक जाय. टिचर आसा, आदार करता, ती सगळें जाणा, पूण तरी आसतना भुरग्यान आपणाक जाता ते भाशेन हें प्रॉब्लम सुटावें करूंक जाय. मुगाड भावा भयणानो, आयज
देवाच्या उतरांत भितर सरली जाल्यार पयल्या वाचपांत आमी दाविदाची खबर आयकल्या. दावीद कसो पातकांत पडलो ते आमच्या कानार सारला. दाविदाच्यान पातक वाटावं येतालें, पातक करिनासतना रावूं येतालें, पूण तरी आसतना आपणाच्यान जाता तितलें ताणें करूंक ना. पातक वाटावंक जाता तितले प्रयत्न ताणें केले नात आनी ह्या पासत तो पातकांत पडलो. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जेजू म्हणटा, मनीस बी वोंपता, रात जावं दीस जावं, तो मनीस न्हिदलेलो आसूं वो जागो आसूं, तें बी किल्लोता आनी वाडटा कशें तें तो नकळो. कसली शिकवण काय ही शिकवण आमकां दाखयता की सगळें देवाच्या हातांत आसा, सगळें देवाच्यान करूंक जाता, पूण तरी आसतना मनशान आपलो वावर आपली जबाबदारी पाडूंक जाय. ताचे वाटेन मनशा वाटेन ताणें आपणाच्यान जाता तितलो वावर करूंक जाय, उरलेलें देवाच्या हातांत सोडूंक जाय. हो संवसार जावन आसा तपासणेचो काळ. ह्या संवसारांत आमी थोडेशे दीस आमी सारता. तपासणेचो काळ हो. ह्या संवसारांत देवान आमकां घातल्यांत. ह्या संवसारांत मनशां आसात आनी ह्या संवसारांत पातक आसा. देवाच्यान एकाच उतरान हें पातक नपयत करूंक जाता, पातकाचो नाश करूंक जाता, पूण तरी आसतना देव आमची तपासणी करता. देवाक जाय आमी आमचे वाटेन जाता तितले प्रयत्न करून थाळण्याचेर झुजूंक आनी पातक पयसावंक. आनी जितले आमी जाता तितले प्रयत्न करून पातक वाटायता तितले आमी ह्या आमच्या संवसाराच्या पयनाच्या शेवटाक देवा कडल्यान इनाम घेतल्यात. दाविदान आपणाक जाता तितले प्रयत्न करून पातक वाटायलें ना, पातकांत तो पडलो. आनी आयज जेजू आमकां म्हणटा, तुमच्या जिवितांत जायतीं असलीं पातकां आसात, तुमच्यान तीं वाटावूं येतात. तुमी प्रयत्न केले जाल्यार तुमच्यान त्या ताळण्याचेर झुजूंक जाता, पूण तुमी जाता तितले प्रयत्न करिनात. जाता ते भाशेन ह्या ताळण्याचेर झुजूंक वचनात. ताळणी आयली, सोंपेपणान ताळणेंत पडून पातक आदाळ्ळें. आयज होच संदेश आमच्या काळजांत घेवया आनी सदांच आमच्या जिवितांत ताळण्यो आसतल्यो आनी ह्या ताळण्याचेर जाता तितले प्रयत्न करून आमी झुजूंक जाय आनी पातक पयसावंक जाय. आनी हेंच करूंक त्याच देवाची कृपा आनी बळ आमकां देवा कडल्यान ह्या मिसांतल्यान मागुया. मागितल्या पुरा मोदी रानांतल्या झाडां मोदी कोणीतल्या नात मोदी ईश्वरा सोडले जिसूच्या आडसा सोबी भेटोयता आडीस मोजी जिसूच्या आडसा सोबी भेटोयता आडीस मोजी. म्हज्या भयणी बाबांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात.
हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्यानी आख्या पवित्र सवेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमची दानां मानून घे. तांचे वरवीं पवित्र जावन सासणाच्या सुखाक आमी पावूं हें आमी मागतां जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सव्य आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा थंय बारता सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. उयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासतांव जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चोडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमीच तुजे कुरपेंत वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायता. Povit, 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 दरबारांचो सर्वेस्पर स्वर्गानी संवसार भोल्या तुज्या वैभवान उंचुलकी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय उंचुलकी तुका सोय सोय. बाबा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाडताचो गुट पोरगोटुया. सुमयाची सू तुझे मरण आमी समोर रमता. तुझे पुनर्जीवन पण आमी पोरगोटा. तुज्या येण्याक आमी ओत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीमेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडजोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची आपआपली मागणी घेवन ह्या मिसांत एकठांय जाल्ल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माये सांगाती तुज्या पोती भाग्योन सुजे भाग्योन धर्मदुतां सांत सुजे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर
सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक मोगाळ. बाबा भयणानो, देव आमचें पातोकूच पडेना, पूण कितले आमी पातोक वाटावंक ताळण्याचेर झुजूंक प्रयत्न करतात हेंय तो पळयता. पातोक वाटावंक कितलें आमकां मोन आसा हेंय तो पळयता. आनी ह्या खातीर ह्या संवसारांत आमी जियेतना जाता ते भाशेन जाता तितले प्रयत्न ताळण्याचेर झुजूंक आनी पातोक वाटावंक आमी करूंक जाय. उरलोलें देवाच्या हातांत आमी सोडूंक जाय. तर हेंच करूंक आमकां देवाची कृपा मागतना जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणुया आनी आमच्या बापाक उलो करुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालनीत पडूंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आख्खांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजे सासणाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमीन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू, ताळण्याचेर झुजूंक ताणें प्रयत्न केले आनी ताळण्या मदें तो जैती वोन जालो. ह्याच जेजूक शेवंक फुडें सरतात ती आमी सगळीं सुभागी. सुमया, तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळची. आमची मोदल्या कोणाक तान लागलें, वोत्मो आमचो सुको जावन गेला. आमची मोदल्या कोणाक तान लागलें, वोत्मो आमचो सुको जावन गेला. आमचो वोत्मो तान येला, देवा तान येला. आमची काळीज ओतरेकता, देवा पोत्रेकता.
आमचो पोतानेला देवा तानेला आमची काळीज ओतरेकता देवा ओतरेकता आत्मीक कमन्यावा खातीर मागणी मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजेर आसय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग कोत्तां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. ही घडीक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटूच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण सोजवून हांव तुका वेंगयतां आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावंक म्हाका दिवं नाका. आमीन. उबी रावया. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे कृपेन तुजें जिवीत आमकां मेळटा. ह्या तुज्या बोव वाडत्या देण्यांत आमची खोरी वडवीक आसा म्हूण ओळखून ती आमी सदांच भोगूं. ह्या आमी मागतां जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सुर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. Surgincia Bapa, wondon tuka, sastagin podun no manakota. Surgincia Bapa, wondon tuka, sastagin podun no manakota. Tu somogulku argadita, tu soso aikun toya rasa, tu soso dolku
अर्घ दिता तू सोसोब ऐकून तयार आसा देवाच्या पुता वंदन तुका मारीच्या भुरग्या आमच्या बाबा देवाच्या पुता वंदन तुका मारीच्या भुरग्या आमच्या बाबा तुजो मुगुळ उतर दिता काळजांतान तुजो पाटलाव करता तुजो मुगुळ उतर दिता काळजांतान तुजो पाटलाव करता सुर्गीच्या बापा वंदन तुका सास्तागी ओढून नोमान करता सुर्गीच्या बापा वंदन तुका सास्तागी ओढून नोमान करता ह्या वेळार पवित्र वेळांत वांटो घेवंक आमी ह्या देव मंदिरांत एकठांय जाल्यात पवित्र त्रित्वेक आमचे मदें जागोवया सुर्गीच्या बापा देवाच्या पुता मोगाच्या आत्म्या ह्या वेळार आमची काळजां उगड आमची मनां उजवाडाय आमच्या सांगाता तुमी रावात ते एकजण एकलोच देव तूं आनी हो मिस्तेर आमच्या भावार्थाचो गूट बापा मोगाळा तुवें तुज्या पुताक जेजूक ह्या संवसारांत मनशां मदें मनीस कसो धाडलोय आमच्या बावतिस्मा दिसा आमी तुज्या आत्म्याक घेतला ह्या वेळार तुज्या पुता जेजूक आमच्या सांगाता वेळ सारूंक तूं धाडटाय तो आमचे मदें येतलो ताणें आमचे पासत जायतें केलां तो आमचे पासत त्या कुर्सार कोश्टवला तो आमचें चिंता आमी दर एकलो ताच्या मनांत आसात ह्या वेळार ह्याच जेजूक आमचे मदें येवकार दिताना गीत गावया D31 मोगाळ जेजू यो तूं यो Jesu yo tuyo Baba moining betokyo Arsa amcha ravokyo Jivi amchi bodlukyo Baba Jesu yo tuyo Baba moining betokyo Arsa amcha ravokyo Jivi amchi bodlukyo Autai tuchi bitundi
वसवण आमकां हाड तुजी संतोष तुजो आमकां दी फावो दितली भलायकी गोठाय तुजी दितून दी वसवण आमकां हाड तुजी संतोष तुजो आमकां दी फावो दितली भलायकी मोगाळ जेजू यो तूं यो बाबा भयणीक भेटूंक यो काळजांत आमच्या रावूंक यो जिवीत आमचें बदलूंक यो मोगाळ जेजू यो तूं यो बाबा भयणीक भेटूंक यो काळजांत आमच्या रावूंक यो जिवीत आमचें बदलूंक यो मोगाळ जेजू यो तूं यो ह्याच जेजूक आमचे मोदें आमी आमंत्रण केलां आनी होच जेजू उंड्या सोयबान आमचे मोदें आसा आमचो दर एकल्याचो तो मोग करता तुका तो नांवान वळखता देवान आमकां सगल्यांक आपल्या हाताच्या ताळटार खातून हाडल्यांत आमच्या आवयच्या कुसव्यांत थावन तो आमकां वळखता ताणें आमकां संस्कारल्यांत ताणें आमकां वेंचून काडल्यांत ह्याच देवाच्या मोगाची गुणां जेजू क्रिस्त आमच्या नदरे मुखार आसा शेकडे फाटी मनशांनी ताका मनीस कसो पळयलो जाल्यार आतांच्या काळार ताका आमी उंड्याच्या सोयमान पळयता ह्याच जेजूचें आसणें आमचे मोदें ह्या वेळार अणभवुया तो सर्व जाणार सर्व सोक्तीवंत सर्व बलिश्ट पदवेदार तो ताच्यान सगळें जाता जेन्ना तो कुर्सार उमखळटालो तेन्ना लोकांनी ताका म्हणलें तुज्यान जाता जाल्यार त्या कुर्सावेलो देंवून दाखय जेजूच्यान देवूंक जातालें एकाच उतरान तांचो नाश करूंक जातालो पूण जेजून अशें केलें ना कित्याक जेजून आपल्या बापाचें मन ओळखून घेतलें आपणें कश्ट सोसूंक जाय मनशाच्या मोगा खातीर आपणें कश्ट सोसूंक जाय मनशाच्या थारोणा खातीर म्हूण ताणें समजून घेतलें तो कुर्सावेलो तो देवूंक ना त्या कुर्सार उमखळ्ळो कश्टवलो मेलो कोणा पासत आमचे पासत तुजे पासत म्हजे पासत तो मेलो ह्याच मोगाळ जेजूचें आसणें ताची पवित्रताय ह्या वेळार ओळखून घेवया आनी सगळ्या काळजान मानो बागावन ताकाच नमस्कार करुया नमस्कार
तुका कोता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका कोता मोग आमचो तुका दिता घोट्टा तांणी दिमेर रावचें जाय तांणी बसूं येता. ह्या वेळार आमची नदर ह्याच जेजूचेर घालुया. ताची चापूरबाय करुया. कित्याक तो आमकां आपुरबायेन लेखता. ताची नदर आमचे दर एकल्याचेर आसा. भाग्यवंत माता तेरेसा अशें म्हणटाली, बिकॉज आय कॅनॉट रिलाय ऑन माय सेल्फ, आय रिलाय ऑन गॉड 24 hours per day. म्हज्यान म्हजेरूच पातयेवंक जायना आनी ह्या पासत दिसाची 24 वरां हांव देवाचेर पातयेवन जियेतां. हांव मनीस, असोक्त मनीस हांव चुकी आदारतां. म्हजें चिंतप गुडेक चुकीचें, म्हजें चिंतप गुडेक खाडोकाचें आनी ह्या पासत म्हज्यान म्हजेरूच पातयेवंक जायना. देवाचेर पातयेवन आमी जियोंक जाय. कित्याक होच देव, ताणें सगळो संवसार रचला. ताच्या हातांत आसा सगळी पदवी. जो कोण देवाचेर पातयेता तो जिवितांत केन्नाच सांडचो ना. गुडेक मनशा मुखार पिसो जायत, देवा मुखार न्हय. देवाचेरूच पातयेवन ह्या वेळार जेजू मुखार आमी आसा. आमकां ह्या देवाचेर बाबाडत आसा. आमी ह्या देवाचें पवित्रताय बोळ आमी उडकून घेतलां. तो सर्व बोलिश्ट म्हूण आमी जाणा. आनी भाग्यवंत माता तेरेसा आपल्या जिवितांत अशेंय म्हणटाली, द टायम आय स्पेंड बिफोर गॉड in the blessed sacrament is the best time I spend in this world. जो वेळ पवित्र संस्कारा मुखार जेजू सांगाता हांवें सारलो, तो ह्या संवसारांतलो बऱ्यांतलो बरो खुशालकायेचो वेळ म्हाका जालो. होच जेजू आमकां खुशालकाय दिता. ताणें आमकां म्हणलां, जी तुमी कोश्ट करतात, वज्याच्या बाराखाल आसात, म्हजेशी येयात, हांव तुमकां समाधान करतलो, हांव तुमकां विसव दितलो. आमचें जोड जाल्लें जिवीत घेवन ह्या जेजू सरशी आमी आयल्या.
जाय त्या तोरांचे कोश्ट, जाय त्या तोरांचे दूख, जाय त्या तोरांचे प्रश्न आमच्या जिवितांत आसात. ह्या वेळार हें सगळें आमच्या मनांत हाडुया. कितें कितें म्हज्या मनांत घेवन हांव आयलां, कसलें दूख म्हज्या जिवितांत आसा तें तुज्या मनांत हाड आनी ह्या जेजूच्या पांयां सरशीं दवर. भाग्यवंत माता तेरेसा म्हणटा, डू यू नो Jesus is in this blessed sacrament only for you. जेजू ह्या पवित्र संस्कारांत आसा तुजेच पासत, मनशां पासत, आम्हा सगळ्यां खातीर तो ह्या पवित्र उंडयांत आसा. जनवरां पासत न्हय, सुकण्यां पासत न्हय, आपल्या हेर रोचणे पासत न्हय, पूण आपल्या आपुरबायेच्या मनशा पासत तुजे खातीर म्हजे खातीर हो जेजू आयज पासून ह्या संस्कारांत जियेता, ह्या पवित्र उंडयांत आसता. इतलो तो आमचो मोग करता. ताचे मुखार आमी येता तेन्ना आमचें जोड जाल्लें जिवीत हळू जाता. आमचे सगळे कोश्ट आमी विसरोन वेता. कित्याक होच जेजू आपलें आसणें भोगूंक दिता. आनी जंयसर जेजूचें आसणें आसा थंयसर कसलोच काळोख ना, कसलेंच वायट ना. हो जेजू ह्या वेळार तुजे पासत हांगासर आसा म्हूण ओळखून घे. जेजूक कांयच नाका, पूण तुजें आनी म्हजें जिवीत ताका जाय. तूं आनी हांव ताचो मोलाचो. जेजूक आनी कांयच पडलोलें ना, ताका फकत तुजेंच पडलां. ह्या संवसारांत जेन्ना तो जल्म घेता तेन्ना राजवटकी ताका नाका, व्हडली पालास ताका नाका. जेन्ना ह्या संवसारांत तो भोंवलो चल्लो, सादी ताची चाल, सादी ताची आंगोस्त्रां, चलोन तो भोंवलो. राजा भाशेन घोड्याचेर बसून तो भोंवूंक ना. ताका मनीस जाय
दुसरें कांयच ताका नाका. सैतानान ताका म्हणलें, तूं म्हाका नमस्कार करून पोरनीपाट करशी जाल्यार हांव तुका संवसारांतली सगळी गिरेस्तकाय दितलो. जेजूक कांयच नाका जालें, पूण जेजूक तो खुरीस जाय जालो. तुजे पासत खुरीस ताणें वेंगयलो. ताका कांयच नाका, ताका तूं जाय, तुजें जिवीत ताका जाय. तूं साल्वार जाल्लो ताका जाय. तूं बापाच्या घरांत बापाचे वेंगेंत स्वर्गार आसलोलो ताका जाय. ह्या वेळार आमी आमकांच विचारुया, म्हाका कितें जाय? म्हाका कोण जाय? जेजूक तूं जाय, तुका कोण जाय? ह्या वेळार ह्याच प्रश्नाक जबाब दिवन गायन गावया. तूंच जेजू, तूंच म्हाका जाय. Jesus,
तूच येसू तूच म्हाका जाय. परतून एक पावट तोच प्रश्न आमकां घालुया. जेजूक हांव जाय, म्हाका कोण जाय? जेजूक हांव जाय जाल्यार म्हाका कोण जाय? आमचे मुखार आसलेल्या जेजू लागीं उलोय. तुज्या काळजांत ह्या वेळार कितें भोगता, कितें आसा तें ताका सांग. तो तुजें आयकूंक सोदता. तो आमचें आयकूंक सदांच तयार. आमकां आयकूंक तो आपलो वेळ दिता. फकत आमी ताच्या सांगाता आसच्याक, ताचे लागीं उलोवच्याक, ताचे लागीं भासाभास करच्याक आमी वेळ करूंक जाय. ह्या वेळार वेळ करून हांगासर आमी आयल्या, ताचे लागीं उलोवया. तुका कितें भोगता तें ताका सांग. मुगाळ बाबा भयणानो, कोण तरी इंग्लिशींतल्यान अशें म्हणटा, गॉड
gives, 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 and forgives. But human beings get, and forget. The difference between God and human beings is God gives, and forgives. But human beings get, and forget. देवामध्ये आणि मनशामध्ये अंतर म्हणल्यार देव दिता आनी बक्षिता. मनीस घेता आनी विसरता. जायतीं बरेपणां देवाची तांचेर आमी विसर घातला. हें देणें देवाचें हांवें घेतलां म्हूण पासून जायते पावटी आमी नकळो. देव कितलो बरो, देव आमचे सगळें कितलो उदार जाला तें घोडेक हांव नियाळीच ना. ह्या वेळार देवाचें बरेपण आमच्या जिवितांत नियाळुया. ताणें आमकां जाय तें दिलां. ह्या वेळार ताची बरेपणां तुज्या जिवितांत ओळखून घे. ताची देणी मानून घे आनी ताका आर्गां दी. काळजाचे खोलायेक थावन ताका वाखाणणी फावो कर. देव कितलो म्हूण बरो. एका दिसांत तो आमचे सगळें कितलो बरो जावन दाखयता. सकाळ ते रात पर्यंत तो आमचें जिवीत देण्यांनी भरता. आयज मिसाचे पेटयेंत आमी आयकलां तो मनीस दिसा वेळार राती वेळार जागो आसूं निंदलोलो आसूं बी किल्लोता आनी वाडटा. तेच भाशेन आमच्याय जिवितांत रात जावं दीस जावं आमी जागी आसूं निंदलेली आसूं देव आमचें सगळें बरें करीत रावता. कितलो म्हूण उदार, कितलो म्हूण मोगाळ आमचो देव. ह्याच मोगान, ह्याच सुदारपणान देवान आमचें सगळें साबार बरेपणां केल्यान. ही कोस्तोरी आपल्या दुवेक जायते प्रयत्न करून जायते मागणें करून तिका मेडिकल कॉलेजींत सीट फावो जाला. ह्या पासत ह्या वय देवाक आर्गां दिता, देवाक दिन वाचता.
खुशाल जाल्या, कित्याक देवान तिचे दुवे सोवे बरेपण दाखयलां. एक सासूमाय आपल्या सुने उदेशी नातवाचें देणें फावो जालां म्हूण देवाकार दिता. जायते वर्सां फाटीं ओडचुण्या मदें हो नातू तिका जल्मला. तिची मागणी देवान आयकल्या. तिच्या सुनयेक, तिच्या पुताक, तिच्या नातवाक, तिच्या गोरकाराक बरी भलायकी देवान दिल्या. ह्या पासत ती देवाक वाखाणटा. आमकांय सगळ्यांक खुशाल जावपाची, देवाक दिनवासपाची कारणां आसात. एक एकल्याक वेगवेगळीं कारणां, कित्याक एक एकल्याक देव वेगवेगळ्या देण्यांनी भरता. गुडेक म्हज्या जिवितांत बरें केलां तें दुसऱ्याच्या जिवितांत देवान बरें करूंक ना, आनी जें दुसऱ्याच्या जिवितांत बरें केलां तें गुडेक म्हज्या जिवितांत बरें घडोवंक ना. पूण एक एकल्याक देवान वेगवेगळ्या बरेपणांनी देण्यांनी भरल्यात. आमकां कोणीक खबर आसत, आमकां कोणीक खबर ना. आमी जागी आसाव वो निंदलेलीं आसाव. देव बरेपणाचें बी वाडोयत आसा. ह्या वेळार देवाकार दिवन गायन गावन ताका दिनवासुया. वांगणी तुका काळजांता, तूच मोसो रोजगार, तूच मोसो दोनी. वांगणी तुका काळजांता, तुझी सुस्वाड मोसो विश्वास तुजेर मोसो देवता. तुजी सुकिल्लो मोसो मोगदा आनी तुज्या वस्लो दावून तुजी सोरशी येता. तूच मोसो राजा, तूच मोचें बोर, वांगणी तुका काळजांता. तूच मोसो आसरो, तूच मोचें सूर, वांगणी तुका काळजांता. उजवाड मोसो सावळ्ळोल्यार आलाशिरो, विश्वास तुजेर मोसो देवता. तुजी सुकिल्लो मोसो मोगना आनी तुज्या वस्लो दावून तुजी सोरशी येता. सोमी तूच मोसो देव, वांगणी तुका काळजांता. तूच मोसो रोजगार, तूच मोसो दोनी.
तुमकां काळ सांगता. मनशां आमी मनशाच्या जिवितांत कोश्ट आसात, दूख आसा, आडकोळी आसात, जायतीं जाण आपणाकूच प्रश्न करून विचारतात, देव आसा जाल्यार कोश्ट कित्याक? देव आसा जाल्यार जिवीत जोड कित्याक? जोरी तर आमकां पोट नासलें जाल्यार वावराचें जेवणाचें मोल आमकां कोडचें नासलें. तेच भाशेन आमच्या जिवितांत कोश्ट नासले, दूख नासलें जाल्यार देवाक मनीस विसरपाचो, देवाचें मोल मनशाक कळचें नासलें. आमच्या जिवितांत दूख आसा, कोश्ट आसा देखून आमी देवाचें मोल जाणाव, देवाचें मोल आमकां खबर आसा. आनी ह्या पासत देव आसतनाय कोश्ट आसात, देव आसतनाय जिवीत जोड जाता. स्वामी विवेकानंद अशें म्हणटा, ऑन अ डे when you don't come across any problems, you can be sure that you are traveling on the wrong path. ज्या दिसा तूं म्हणटा आनी तुका दिसता की तुका कोश्ट ना, त्या वेळार जाणो जा तूं तुजें जिवीत खऱ्या रस्त्यार चलयना. जाणवायेचीं उतरां. ज्या दिसाक तुका दिसता तुका कोश्ट नात, दूख नात, त्या दिसा जाणो जा तुजें जिवीत तूं खऱ्या रस्त्यार चलयना. दुसऱ्या उतरांनी हो जाणार म्हणूंक सोदता, सगळ्यांच्याच जिवितांत कोश्ट आसात, सगळ्याच दिसांत कोश्ट आसात. आनी ह्या कोश्टांक वेंग मारून, ह्या कोश्टांक फुडो करून, ह्या कोश्टांक आमच्या भुजांचेर घेवन जेजू सांगता आमी फुडें वचूंक जाय. जेजू खुरीस आपल्या भुजांचेर घेवन चल्लो आनी जेजून म्हणलें, तुमकां जोरी तर म्हजो पाटलाव करूंक जाय, तुमचेय कुरीस उखलून दवरात. दिसाच्या दिसाक जे कोश्ट तुमकां आसात ते उखलून दवरात, म्हजे पाटल्यान येयात. कित्याक तुमचे आदीं हांव चलना, तुमचे आदीं हांव कोश्टाची वाट चलना.
तुमचे कोश उखलून दवरात, तुमचे कुरीस उखलून दवरात, पयस करी नाकात, दुखी जाय नाकात, निराशी जाय नाकात, म्हज्या कोश्टी वाटेर नदर घालात. तुमचे परस चड हांव कश्टवलां अशें जेजू म्हणटा. तुमचे कोश्ट कांयच न्हय. ह्या पासत आमी दर एकल्यान आमचे कोश्ट उखलूंक जाय, मोगान वेंगोवंक जाय. जेजू सांगता कोश्टी वाट चलूंक जाय. जायते पावटी मनीस हारवता. आमचें मन म्हणल्यार आमी ह्या संवसारांत जिखपाचें. आमी दर एका वेळार जिखलोलीं आमकां जाय, पूण कांय पावटी मनीस हारवता. मनशाक जाय ते भाशेन जिवितांत घडोना. थॉमस आल्वा एडिसन हाणें बाल्ब घडोवन हाडलो. आनी कितलेशेच पावटी तो हारवलो, पूण तो ताणें तसोच सोडलो ना. फुडें गेलो, जैती वोंत जालो. आनी उपरांत ताणें ही उतरां म्हणलीं, आय हॅव नॉट फेल्ड, आय हॅव जस्ट फावंड आउट 10,000 ways that doesn't work. हांव हारोंक ना, पूण बाल्ब घडोवंक 10,000 पावटी हांवें प्रयत्न केले, पूण म्हजें सवें घडोंक ना. पूण हांवें सोडलें ना. 10,000 एक पावटी हांव जैती वोंत जालो. 10,000 पावटी घोडेक म्हजे लागीं घडलें ना, पूण 10,000 एक पावटी तें म्हज्या जिवितांत घडलें. हांव जैती वोंत जालो. 10,000 पावटी प्रयत्न करप फकाण न्हय. जिवितांत हांव पडटां तेन्ना 10,000 पावटी उठूंक सोंपें न्हय. पूण जेजू म्हणटा, उठ. जिवीत अजुनूय सोंपूंक ना. तुज्या कुडींत अजुनूय स्वास आसा. निराशी जावची गरज ना. उठ. एका ना एका दिसा जैती वोन तूं जातलोच. दुख येतात, कोश्ट येतात, तुफान जिवितांत उप्रासता. जिवीत गोडेक आमकां जोड जाला. नाका पुरो कशें आमकां दिसता. ह्या जिवितांत अर्थ म्हाका मेळूंक ना. होच जेजू तुका आनी म्हाका, तुज्या आनी म्हज्या जिविताक अर्थ दिता. ताकाच आमी सांगाता घेवंक जाय. हीच चिंता मनांत धरून आमी गायन गायतले. हांव म्हज्या आदाराक पाव.
वादोळ मारता वादोळ मारता तेन्ना तेन्ना मोच्या आदाराक पाव आदाराक पाव दोर्यान होडी हालता तोलता तेचे संसार म्हाका लोयता तेन्ना मोच्या आदाराक पाव आदाराक पाव जेन्ना कोश्टो मोजेर येता तेन्ना तेन्ना मोच्या आदाराक पाव आदाराक पाव कोण मोची लोडाय मांडटा आनी मोची शक्ती देवता तेन्ना मोच्या आदाराक पाव आदाराक पाव ह्या वेळार जेसू आमच्या कोश्टी जिवितांतली मागणी आयकूंक सोदता. आमी हो सोक्त म्हणटकूच देवा लागीं मागप चड गरजेचें. आमी मनशां कशीं सगळें आमच्यांनी करूंक जायना. देवाच्या आदाराची आमकां गरज. ह्याच देवा मुखार आमची मागणी घालुया. तुका जाय तें ह्या जेजू लागीं माग. तुज्या मना पोरमोणें मागो नाका, देवाच्या मना पोरमोणें माग. सो मनशां बरी भलायकी मागतात, जावं ते आपले फामिलीक, जावं ते आपल्या बाबाक वो पुताक. तांकां बरी भलायकी मागुया. तेग मनशां आपले पिडेंत देवाचो इलाज सोदतात. जेजून जायत्या जाणांक इलाज फावो केला, ह्याय तेगूय मनशांक आनी आमचे मदें आशिल्ल्या हेरां पिडेवंतांक देवाचो इलाज मागुया. तेग मनशां आपल्या जिविताक वा आपल्या बाबाक वा आपल्या अंकलाक बरो जिविताचो सांगाती मागतात. तांची मागणी आयकल्यार पुरो म्हूण मागुया.
चार मनशां बरो वावर मागतात, नोकरी मागतात, जावं ते आपल्या भावाक, आपल्याक, आपल्या पुताक वा आपल्या बापायक. जायतीं जाण वावर करूंक आशेतात, तांची मागणी आयकल्यार पुरो म्हूण मागुया. कोण तरी आपलो पूत ड्रायव्हिंग टेस्ट पास जाल्यार पुरो म्हूण मागता. कोण तरी आपल्या दुवेक बरें लांब जिवीत, कुशालकायेन भरलोलें जिवीत ओतरेकता. कोणे तरी घराच्या बांदकामाक हातबोट घातलेलें आसा, हो वावर देवाच्या आशिर्वादान बरे भाशेन सोंपल्यार पुरो म्हूण मागता. कोण तरी आपल्या पुतान सोरोप येवपाचें सोडल्यार पुरो म्हूण मागता. कोण तरी एक सासूमाय 8 वर्सां उपरांत आपली सून गोरबेस जाल्या. आतां थोडी भोव अडचण्यो आयल्यात, कॉम्प्लिकेशन आयल्यात. आपले सुने पासत ती मागता. बरे भाशेन आपले सुनेन भुरग्याक जल्माक हाडूंक तिचे आवडे. आमची मागणी आसात. आमकांय दुसऱ्यांनी आपणा पासत मागूंक लायला. दुसऱ्यांक आमच्या मागण्याची गरज. जायतीं जाण बाबा भयणां ह्या वेळार ऑनलायन ह्या मागण्याचे रितींत वांटो घेतात. तांची मागणी, तांचें कुटुंब आमच्या जिविता आनी कुटुंबा बरोबर देवाक उबारुया. आनी ह्या वेळार आमचे दोनूय हात उगडून सगळी मागणी देवाक उबारून जेजून शिकयल्लें मागणें उच्चारुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. देवाचो आशिर्वाद घेवंक आमी दिमी घालुया आनी गायन गावुया R35 संस्कारा इतल्या व्हडत्या. संस्काराक इतल्या व्हडत्या सास्तागी नोमान कोता सोडून दिव आदल्यो रिती सेवा दूर नवो दोता सैमाचे विशय आमचे घुस्पोतात कुटा मुखा तिरवाडो आमचो बावा सोयवर्ते विशय दिना प्रीतीच्या बाबा आमच्या सोयतिवो भूताताच्या मुरगोट काळसा तोडा वोंदुया वाकाणुया उपसोल्या तांचे मुदलो मोगाच्या पवित्र आत्म्या संसार काते पोडा मान दिवया सासना सासना आमीन.
जेसू घालता तुका देखून विश्वासा जेसू